म्युन्सिपालिटीच्या वतीच्या लायब्ररी ई लायब्ररीच्या इनॉग्रेशनच्या कार्यक्रमात आमच्यामध्ये असतात विनय दळवीकर, सरपंच दावीद, राजूबंदी कला मंडळाचे चेअरपर्सन प्रितेश, बाकीचे सगळे काउन्सिलर्स, आमचो सेक्रेटरी फॉर द आर्ट अँड कल्चर सुखदेवा, डायरेक्टर आर्ट अँड कल्चर, डायरेक्टर ITG, CEO म्युन्सिपालिटी आणि सगळे काउन्सिलर भुरग्यांनो आणि फोड्या भागातल्या महान मेळटले. अप्रॉक्सिमेटली गोंयांत खरें म्हणजे ही थोडीशी ल्हान लायब्ररी जाली. म्हणजे डायरेक्टर ITG आतांच सांगला की त्यांचो रिडींग रूम सायडीक आहा पळय न्ही तोय तुमकां डेवलप करून मेळटलो. म्हणजे जाणटेल्यांक भायर बसपाची गरज ना, तांकां पूर्ण रिडींग रूम हो आमी फुडल्या म्हयन्या भितर फुडल्या एका म्हयन्याच्या भितर एक्सटेन्शन ऑफ दीस रिडींग रूम चूक तुमचीच आशिल्ली तर तुमी आमकां ल्हान स्पेस दिलो. आतां उरलेलो विरेंद्राक आतां ती बरी जाल्या उपरांत दिसलें की आनीकूय डेवलप जावपाक जाय म्हणून. तर ती विरेंद्राक आतांच सांगला हांवें उरलेल्या रुमाचें रेजोल्युशन घे आनी डायरेक्टर ITG कडेन दी. आमी एका म्हयन्या भितर तुमचो रिडींग रूम जो आहा पळय न्ही तोय तशाच पद्दतीचो AC हो तुमकां डेवलप करून दिता, जेणे करून जाणटेल्यांकूय बी बरें रिडींग रुमान बसून तांकांय पेपर वाचपाक मेळटले, बुक्स वाचपाक मेळटली. विशेश करून आमी ई लायब्ररी आसा, ते ई लायब्ररीचो फायदो हो यंग भुरग्यांनी घेवप गरजेचो आसा. जेका आमी म्हणटा की नाव द प्रिपरेशन फॉर द GPSC स्टाफ सिलेक्शन UPSC हाजें प्रिपरेशन जें आसा पळय न्ही हें ह्या ई लायब्ररींत बसून सुरू जावपाक जाय. धाकल्या भुरग्यांक जे ई पुस्तकां वाचपाची संवय ह्या लायब्ररींतल्यान जावपाक जाय. बरेचशे फावटी आपल्या घरा कडलो एनवायरमेंट स्टडी करपा खातीर तितको फेवरेबल नासता. अशाय भुरग्यांनी जे टायम स्लॉट घेवन हांगासर येवन आपलो स्टडी करपा खातीर तांकां टायम स्लॉट दितले. तुमी जर टायम एक्सटेन्शन मागत जाल्यार आमचें म्हणणें तर आसा 6 उपरांत सुद्दां लायब्ररी ओपन दवरपाक कांयच हरकत ना. तांकां 8 पर्यंत 10 पर्यंत लायब्ररींत अभ्यास करपाक जाय. तांकां ही लायब्ररी ओपन दिवन तांकां स्टडी करपा खातीर रातचो 10 पर्यंत सुद्दां तांकां स्टडी करपा खातीर दिवचो. हे करून बुक्स वापरप आनी स्टडी करप अशा दोनूय कन्सेप्ट हे सुरू केल्या. पुराय गोंयांत अशा पद्दतीच्यो आमी ऑल टुगेदर कितल्यो 168 लायब्ररीज करपाच्यो आहा. 168 म्हणजे ऑन एन एवरेज एके पंचायतीक एके म्युन्सिपालिटीक अश्यो लायब्ररीज करपाच्यो आहा. फक्त पंचायतीं कडल्यानूच आजून सहकार्य तितकें मेळना म्हणून कमी उरल्या. आतां पर्यंत आमी जवळपास 20 लायब्ररी कंप्लीट केल्यो. 168 लायब्ररीज आमकां कंप्लीट करपाक जाय. ताच्या खातीर म्हणजे सरळ म्हणणें आहा की ग्रामपंचायतींनी इनिशिएटीव घेवची. आपल्या भागात बऱ्या कॉमन प्लेसीचेर जी शाळा बंद पडलेली आसा जाल्यार ती शाळा दाखोवची. अदरवायज आमचे गव्हर्मेंट हायस्कूल आनी गव्हर्मेंट प्रायमरी स्कूल हांच्यांनी इनिशिएटीव घेवन त्या पंचायतीचो रेजोल्युशन घेवन आमच्या कडेन बेगीनात बेगीन दिवचो. 168 लायब्ररीज गोंयांत जर अश्यो जाल्यो जाल्यार विचार करात की कितलें वातावरण चेंज जातलें तें, कितले भुरग्यांक आमी पोशक शिकपा खातीर आनी वाचपा खातीर अशें एक वातावरण क्रिएट करतले. आमची इच्छा आसा की आमी म्हणटा तसो हायस्कुलांनी न्ही म्हणजे ई लायब्ररी हो कन्सेप्ट आमकां गांवांतल्यान सुरू जावचो आनी ताच्या खातीर आमचें सरकार प्रमोट करीत आसा. ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी हांच्या नेतृत्वाच्या सकयल अशा पद्दतीन सेंट्रल गव्हर्मेंटाची ग्रँट्स आमकां ई लायब्ररी प्रमोट करपा खातीर मेळ्ळ्यात. म्हाका दिसता आमी सगळ्या तरांनी हाचो फायदो घेवपाक जाय. त्या म्युन्सिपालिटी पंचायती हांच्यांनी खरी डेव्हलपमेंट कितें बऱ्याचशा जाणांक दिसता रस्ते लायट आनी उदीक केले तर ती खरी डेव्हलपमेंट. पूण आमी सगळे जाण गटारां आनी लायटी हेच्याच फाटल्यान लागलेले आसा. हांव तरी म्हणटलो की ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट म्हणजे आमच्या भुरग्यांची डेव्हलपमेंट जावप ही खरी डेव्हलपमेंट आसा. आनी ताका लागून हो कन्सेप्ट जर लक्षांत घेवन आमी भुरग्यांक अशा पद्दतीच्यो फेसिलिटीज ज्यो गांवांतल्यान एवेलेबल करून दिता हाका खरी डेव्हलपमेंट आमी म्हणपाक जाय. आनी ही फ्युचरिस्टीक डेव्हलपमेंट आसा. ही फ्युचरिस्टीक डेव्हलपमेंट कित्याक आमी जेन्ना विकसीत भारत 2047चो विचार करता, विकसीत भारत 2047 हेचे कॉन्ट्रिब्युटर्स कोण? हेचे कॉन्ट्रिब्युटर्स भुरगे आसा. हाचे बेनिफिशरीज कोण? हाचे बेनिफिशरीज भुरगे आसा. म्हणून हांच्यांनीच आपल्यो नवीन आयडियाज ज्यो आसा, नवीन इनोव्हेशन्स आसा, नवीन टॅक्नोलॉजी आसा हाचो यूज करतले आसत जाल्यार त्या पद्दतीने इन्फ्रास्ट्रक्चर तांकां आतां आमकां एवेलेबल करून दिवपाक जाय. हांव खरोखरूच पुराय फोंड्या म्युन्सिपालिटींतल्या सगळ्या नागरिकांच्या खातीर आयच्या ही लायब्ररी सुरू जाल्या ही हांव आयच्यान सुरू जाल्या हांव डिक्लेअर करता. आनी तांच्यांनी ताचो मॅक्झिमम बेनिफीट हो चडांत चड म्हणजे जाणट्यांनी तसोच भुरग्यांनी विशेष करून महिलांनी हाचो बेनिफीट घेवचो हें तुमच्या लागीं मागता. आनी परत एकदां हांव ह्या कार्यक्रमाक
म्हणजे विदीन शॉर्ट स्पॅन ऑफ अ टायम बाबदिनी नवीकरण हे कार्यक्रम ऑर्गनायज करून घेतलो त्या खातीर ताजे आनी त्याच्या म्युन्सिपालिटीच्या कावन्सिलरांचें अभिनंदन करता. म्हणजे कॉन्ट्रॅक्टर कन्सल्टंट माय ITG टीम ह्याय सगळ्यांचें हांव अभिनंदन करता की एक वाचनाची संस्कृती पुराय गोंयांत क्रिएट जावची म्हणून ह्यो 160 लायब्ररीज आसा ताचो पुरेपूर फायदो गोंयचे सगळे लोक घेतले आनी खऱ्या अर्थान ते म्हणजे फ्युचरिस्टीक डेव्हलपमेंट आमी हातूंतल्यान करतले. आज खूब खुशी जाता कित्याक ह्या आज लायब्ररीचें उक्तावण जालें म्हणून आनी आज ह्या फोंडेकार राविल्ले चड करून आमचे सिनियर सिटीजन आसा तांकां खूब ह्या लायब्ररीचो उपयोग जातलो आनी आमचे जे आजचे युवा पिढी आसा तांकां हांव सांगपाक सोदता की ह्या लायब्ररीचो चडांत चड तुमी फायदो करून घेवचो, लाभ घेवचो आनी आपली नॉलेज जी आसा ती वाडोवची. तशेंच आमच्या आदले मुखेलमंत्री श्री नवीन नायक सर यांच्या नेतृत्वान आमी फोंड्या खुबशीं अशीं विकास कामां मुखार हाडलेलीं आसा. हालींच आमी पांयवाडी घातला रिवर फ्रंट प्रोजेक्टाची. तशीच पालिका बाजारूय बी हांगा मोठो येवपाचो आसा. तोय बी कॉन्ट्रॅक्टरान सांगलें की एप्रील म्हयन्याक तो आपूण चड करून सुरवात करतलो. अशें खुबशे अशें विकास कामां आमच्या डॉक्टर प्रमोद सावंत सराच्या नेतृत्वान आमकां मेळटा आनी सराक हांव सांगपाक सोदता की ती आमी अशे सगळे कावन्सिलर पंच सगळे मेळून फोंडे मुखार हाडपाचे प्रयत्न करतले आनी अशें फोंड्याक 15 दिसान सर येता म्हणून खूब जाणां घाम येता. हांव सराक सांगपाक सोदता की आमी अशें कामां करून प्रमुख पावणो म्हणून दर म्हयन्याक सराक अशें उक्तावणाक हाडटले आनी आनी चड ताका घाम हाडटले आनी येता ते भायर कोलाकूय बी आमी मोठ्या मदतींतल्यान विजय करतले अशें हांव सराक खात्री दिता आनी म्हाजी 2 सोंपयता. देव बरें करूं.